चल रे गोंयकार, कर रे कांतार, कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड. रचून गितां, बरोवन मोतां, बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया, माणकां मदयां, जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विचार, कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मदें कार्यावळीक तुमकां समेस्तात माय महोत्सव आनी उर्बीवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें एक पालकाचो उमेदीचो मनीस, जो आपूण पालकाचेर वावुरता आसतनाच दुसऱ्याक आपल्या सांगाताक ओडून हाडटा, दुसऱ्याक सहकार करता, दुसऱ्याक आदार दिता. म्हणटच असो हो मनीस म्हटल्यार ऑडली लोबो फेर्नांडीस. आयच्या कार्यावळींत तुमकां माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. ऑडली बाब, ह्या तियात्राचो मोग, ह्या तियात्रांत तूं कसो कितें भितर सरलो? तियात्रान इस्कॉलान आसतना हांव ल्हान ल्हान नाटकुल्यांनी पार्ट घेतालो. आनी अशें करून 2017व्या वर्सा मिलाग्रीस कार्नेरो, आमचो बाब मिलाग्रीस उस्कोयचो, ताणें आमच्या गांवांत कोलवायेन विलेज शो करपाचो थरयलो. आनी ह्या विलेज शोन आमचें नांव जावन आसलें तियात्राचें अशें घडोवन येता. ह्या तियात्रान म्हाका एक ल्हानसो रोल आहलो पायचो. आनी जश्यो प्रॅक्टिसी जावपाक लागल्यो पळय, तेन्ना एक नॅगेटीव रोल आहलो बाप्पाचो. तो रोल पळय कोण करतालो पळय, तो कित्या कारणा खातीर तो फाटीं सरलो. आनी आमकां आनी एक तो मेन रोल करपी आनी एक कोण एक्टर जाय आहलो. तेन्ना म्हाका दिसून आयलें की हो रोल चॅलेंजींग आहा आनी म्हज्यान हो रोल करूंक जाता काय म्हण. आनी हांवें बाब मिलाग्रिसाक म्हणलें की म्हज्यान हो रोल करूंक जाता काय म्हण. ताणें म्हाका उमेद दिली, म्हणलो तूं ट्राय कर. आनी हांवें तो केलो आनी गांवच्या लोकांक म्हजो रोल एकदम आवडलो. आनी त्या दिसांतल्यान म्हाका अशें दिसून आयलें की खरेंच म्हाका गूण आहा म्हूण, की म्हज्यान तियात्रान भाग घेवं येता. म्हणटच ही तुजी सुरवात. होय. त्या तियात्राचे शो तुमी खंय खंय केले? ना, तो विलेज शो जावन आहलो, तो एकूच शो जालो आमचो. ताच्या उपरांत 2018व्या वर्सा बाब मिलाग्रीस कार्नेरोन बी कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालो गोड आमोटीक. त्या तियात्रान हांवें पायचो रोल केलो. तो आमी हातून पाय तियात्रीस हॉल रविंद्र भवनान दाखयलो. सो थंयसर ह्या तियात्रा वरवीं म्हाका स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन कितें आसता पळय तियात्राचें, ताचो अनुभव मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी हनुमान थिएटरांनी शो केलो. उपरांत 2019 ह्या वर्सा बाय वेनेडा कुर्रेया हे तियात्रीस, ताणें पयलेच फावट आपूण डायरेक्टर जावन पयलोच फावट तियात्र काडलो विंगास. त्या तियात्रांनी हांवें भाग घेतलो. हातूनय म्हजो नॅगेटीव रोल आहलो. आनी हो तियात्र आमी खूब जाग्यांचेर दाखयलो, नॉर्थ गोवा तशें सावथ गोवा, आनी सगळ्याक आमी भोंवलीं. आनी हातूनय म्हाका खूब अनुभव मेळ्ळो. मागीर 2020 वर्सा बाब जो दे सालिगांव हाच्या तियात्रान हांवें रोल केलो परतून पायचो. हो एकूच शो जावन आहलो, दोल बाय दोल. हो आमी सालिगांव इगोर्जेन माचयेर दाखयलो. आनी ताच्या उपरांत आनीक शो जातले आहले, पूण इतल्यान रोखडोच लॉकडावन आयलो. आनी लॉकडावना उपरांत मागीर तुमी जाणात की तियात्र सामकें आमचें बंद पडलें. आतां हे तियात्र तुवें एक 4-5 वर्सां तियात्र केल्यात. ह्या तियात्रा उदेशी तियात्रांतल्यान तुका कितें मेळ्ळें? तियात्रान म्हणल्यार तुका एक खुशालकाय मेळटा. तुजो टॅलंट स्टेजीर दाखोवपाक, तुका कांतार करूंक. आनी कितें जाता की तुका दुसरे दुसरे कलाकार भेटतात. तुका दुसऱ्या कलाकारांचो तुका एक्सपिरियन्स मेळटा. आनी एका पांगडा बरी, एका ग्रुपा बरी तूं भोंवताय न्ही, तुका बरोबरी काम करपाची एक एक्सपिरियन्स मेळटा. म्हाका तें एकदम आवडलें की आमी कशें तुमकां खबरूच आसलें तियात्रीस कशें
एका दिसा कितले शो करतात तो एका सिजनाक कितले शो करतात कितलो तांकां त्रास पडटा कशे ते ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत विलेज शोज करपाक वता सो हो एक्सपिरियन्स एकदम म्हाका आवडलो की आमी आमी ल्हानपणान सावन तियात्र पळयता पूण स्टेजी फाटल्यान कितली मेहनत लागता एफर्ट लागता पळय तो गोमोन आयलो. व्हडली हांवें थोडो भोव तुका लागींच्यान अनुभवला आनीक तातूंत म्हाका अशें दिसलें कित्याक हांवें सुरवातीच्या उतरांनी म्हटलां की ज्या पंगडान तूं वावुरता आसतना तो पंगड आपलोच हो तियात्र आपलोच हो भार तुज्या तकलेचेर दिश्टी पडटालो कारण कितें? म्हजो नेचरूच तसो म्हाका कितें काम करतले जाल्यार म्हाका फूल 100% इनवॉल्व जावपाक बरें दिसता म्हाका आख्खो तियात्र म्हजो कसो दिसता बाब मिलाग्रिसाच्या तियात्रान तशेंच बाय वेंगडाच्या तियात्रान कित्याक म्हाका दिसता की म्हज्यान कितें गूण आहा पळय तो म्हज्यान तो त्या तियात्र बरो जावपाक म्हज्यान वावर येता आनी हो गूण म्हज्यान यूज करून ती तियात्र उबारून हाड येता म्हण त्या खातीर हांव सदांच बॅक स्टेज एक्टींग करता आसतना पासून बॅक स्टेज जाता तितलो म्हजो आदार दिता इवन ट्रान्सपोर्टेशनाक पासून. होय आनी त्याच बरोबर तुज्या भितरलो आनीक एक गूण ह्या खिणांत हांवें पळयला तो म्हटल्यार जी तियात्रांनी बाकीची कलाकारां आसतात तांकांय तूं जायतो तुजो अनुभव जावं तुजो सांगात तांकां दिलोलो दिश्टी पडटा हाचेर तुजें मोन कितें? म्हाका म्हणल्यार म्हाका जाय की म्हजें एक म्हणल्यार म्हजो हेतू म्हणल्यार तियात्र म्हणटा तो वयर सरचो तियात्र आमचो गोंयकारांचो म्हाका जाय की तियात्रा वरवीं आमी लोकांक जाता तितली खुशालकाय दिवची आनी तियात्र इज समथींग दॅट इज युनीक टू गोवा आमचो कल्चर तो आमची परंपरा ती आमी वयर काडूंक त्या पासत म्हाका जाय की तशीच ल्हान भुरगीं जी पळय एक्टींग करतात ताका आमी जाता तितलो हें जाय मोटिवेट करपाक जाय की माचयेर फुडें सरोन आपणाचे गूण आपणाची कला दाखोवची. आयज आमी पळयतात की आयचो जो काळ आसा हो पॅन्डेमिकाक लागून सगळें चिड्डोन उरलां जायत्या कलाकारांक योग मेळना थोडे भोव आमचे भाव जावं भयणी कितें तरी आपले भाशेन थोड्यो कार्यावळी करून युट्यूबा उद्देशी लोकां मुखार हाडटात तर ह्या तियात्रांत तूं मिसळ जाल्या उपरांत तुकाय अशेंच कितें सूख लागोना जावं तुवें कितें करचें अशें तुजे अनुभव आसात? ना हांव म्हणटलो आसलो की हांवें तशें युट्यूबार अशें कांय घालूंक ना पूण हांवें जायते कलाकारांक पळयलें की बरे बरे तांच्यांनी शोज किंवा कांतारां युट्यूबार घाल्यात आनी म्हाका एकदम आनंद जाता म्हजे इश्ट पासून एकदम तांच्यांनी बरीं बरीं कांतारां घाल्यात आनी हें एकदम बरें एकदम गरजेचें कित्याक तियात्र बंद जाल्यात पूण काळजान कला जिवी आसा आनी ती तशीच दवरूंक जाय हो वेळ आमी बरे भाशेन सारपाक जाय हांव म्हणटलो आसलो तियात्रिस्तांक वो कलाकारांक हो एक होमवर्क टायम कित्याक आनी तियात्रिस्तांनी हो काम तियात्राच्या कामांक सारचो म्हण नवे तियात्र बरोवचे नवीं कांतारां घडोवन हाडचीं आनी जेन्ना तियात्र परतून सुरू जातले पळय तेन्ना आमी गोंयच्या लोकांक कितें तरी दुसरें कितें तरी नवें दाखोवचें आनी सगळे आमचे गोंयकार लोक आशेले आसतले तियात्र केन्ना सुरू जातलो काय म्हण तांकां आमी कितें तरी नवें कितें दुसरें दाखोवचें म्हूण अशें हांव मागतां म्हज्या काळजान हो एक हें आहा आय वीश आहा की आमी सगळे कोण तियात्रीस्ट आहा पळय तांच्यांनी हो टायम बरे भाशेन सारपाचो आपणाचो होमवर्क कसो करपाचो नवे तियात्र बी सगळे बरे भाशेन रेडी जावपाचे कित्याक तियात्र सुरू जातलेच तेन्ना सारकें वीथ अ बीग बँग आमी सारको सुरवात करपाची. आमी जायते फावटी उलयतात आनी आमी जायते फावटी आयकतात की तियात्राचो दर्जो आमकां आनीक आनीक वाडचो अशें दिसता तरी पूण जायत्यो नाका आसलेले कितें तरी तियात्रांनी येता आनीक जें सुदारप जावचे बदले थंयच खंय तरी आडवोन उरता जावं चिड्डोन उरता
ज्या मुद्द्यार तूं उलयला ते भाशेन आमी तर बरे भाशेन आमचे जे बरोवणार आसात ताणें आपल्या पेनाचो बरे भाशेन तर वापर केलो जाल्यार बऱ्यांतले बरे तियात्र लोकां मुखार येवंक वेळ नाका. आतां तियात्राचो वावर करता आसतना ऑडली तूं कांतारां म्हणटा होय होय. तर खंयच्या तियात्रान तुका कांतारां म्हणूंक योग मेळलो? हांवें सगळ्या तियात्रांत कांतारां म्हणल्या. सगळ्या चारूय तियात्रांनी कांतारां म्हणल्या. आतां ह्या कांताराचो अनुभव कितें? म्हणजे तुका जेन्ना पयलेच तुवें कांतार म्हटलां तेन्ना वो आयज मेरेन कांतारांतल्यान आमी ऑडियन्साक कितें दिता? पयलें म्हणल्यार म्हाका दिसतालें की हांव ल्हान आसतना तियात्र पळयतालो पळय तेन्ना की लोक कांतारां आयकना तियात्रूच पळयता म्हण, पूण तशें ना. लोक सारके कांतार सारके आयकतात आनी दे अंडरस्टँड ईच एंड एवरी वर्ड. सारके रावतात ते. आनी हांवें पळयलां की कोणें तुजें एकदम कांतार बरें जालें की ना तुका रिपीट केल्यार पडटात. आमी विंगासान आमकां एक कांतार आमचें आहलें पळय चौको ताका आमकां सगळ्याक रिपीट केल्यार पडटाली. ते सो कित्याचेर आदारून आसलें? तें आहलें म्हणल्यार भायले लोक जे हांगा गोंयांत कामाक आयल्यात पळय आनी सगळे धोंडे आपणाचेर आपणे केल्या आनी गोंयकारांक आमकां कांय सोयेक ना. आतां ही कांतारां जे भाशेन तुजें मन तियात्रांत आयल्या उपरांत लोक कितें पासून आयकता जावं कितें पासून पळयता हाचेर तुवें बारीकसाण दिली. आतां लोकांक कसले तरेचीं कांतारां चड आवडटा? म्हाका दिसता लोकांक कॉमेडी लायक जाता. तुमीच थोडी बरी मिनींगफूल कितें स्टोरी आसता पळय ती पासून लोक एकदम एप्रिशिएट करता. कॉमेडी म्हणजे सगळ्यांक लायक जाता. कॉमेडी इन स्क्रिप्ट, कॉमेडी इन सॉंग्स ऑल्सो. पूण चडशे लोक इवन मिनींगफूल कांतारां आसता वो तियात्रांत जे कांत आसता ते पासून लोकांक एकदम आवडटा. They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. ऑडली तुज्या सांगाताक तुज्या बरोबर बाकीचे कलाकार आसले, बाकीचीं कांतारां म्हणटालीं. तर थोडी भोव जाणांची तुवेंय तोखणाय केल्या आसतली. तुज्या ग्रुपांतल्या दुसऱ्याय कलाकारांची तुवें तोखणाय केल्या आसतली. तुज्या बरोबरच्या कलाकारांची तुवें वाखाणणी केल्या आसतली. वय 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 वय. आतां तूं जेन्ना तांच्या बरोबर कांतारां म्हणटा चडशीं तुवें दुओ दुएट ट्रिओ सोलो म्हटल्यार? वय वय. डुएट मागीर सोलो चौको वय आनी ट्रिओ वय. तर तुजे खंयच्याय कांताराच्यो एक 4 वळी तुज्यान गुणगुणोवंक जातल्यो? हांव कांतार कोत्तलो आहलो विंगास तियात्रांत. आमी जेन्ना पळय तियात्र सुरू करताले हांव तेन्ना हांव स्टार्टिंगाक वचपाक पड्डो सकयल आसतना एंट्रन्साकूच कांतार म्हणटालो जें हांवें बरयलां पळय तें हांव सोदतालो. तुकाच बापा आमी मानता, तुजेरूच पात येता, दर एका दिसा ह्या जिवितान मोगाक तुज्या आशेता. मातयेची तुवें आमकां रोचल्याय, आमकां जीव दिलाय. माय बाय भाव भयणां आमकां दिल्याय, खुशालकायेन भरल्याय. तूंच आमचो राजा, तूंच आमचो राय, तुजे विना सुख आनी सोंस्काय. तूंच आमचो राजा,
तूंच आमचो राय तुजी विण आमकां तुका निसो वोस्ताय तुजी विण आमकां तुका निसो वोस्ताय. खरेंच खूब बरें दिसलें, कारण तियात्रांत आयल्या उपरांत दर एका कलाकाराक हे कांतारां म्हणपाचे गुण आसप तितलेंच गरजेचें. तुजें मत कितें? वय सारकें. मागीर तूं कितें जाता जशें तूं एक्टींग करताय तशेंच तुका कांत करपाकूय एकदम बरें जाता आनी इट बिकम्स इजियर फॉर यू मिन्स एकदम सोंपें पडटा आख्ख्या तियात्रान सगळ्या तियात्रान तुका भाग घेवपाक. आयज आमचो तियात्र आयज चलता, फाटल्या काळांनी तियात्र चलतलो, फुडाराक येतलो. पूण तियात्राच्या खंयच्या आंगान थोडी भोव आनीक सुदारणा जावची अशें तुका दिसता? म्हाका दिसता की आमी नव्यो नव्यो कॉन्सेप्ट्स न्यू प्लॉट्स अशें घेवपाक जाय तियात्रान. जाता तितले लेटस्ट कितें हें आहा पळय ट्रेंड आहा कितें चलता संवसारान ताचे वर आमी एटेंटीव रावन ताचे वरवीं लोकांक जाता तितली मॅसेज दिवपाक जाय आनी जाता तितलें बरेंपण हाडपाक जाय तियात्रा वरवीं. गोंयकारांक आमच्या गोंयकार भाव भयणांक आख्ख्या संवसाराक एक बरी मॅसेज वचपाक जाय तियात्रा वरवीं. आतां ह्या पिडेंतल्यान तियात्र थोडो भोव फाटीं उरलो. केन्ना तरी हाचेर म्हणजे हो तियात्र मुखार वेतलो, कितें तरी नवें कितें हाडचें, हाचेर कोणा लागीं केन्ना तरी तुजी भासाभास जाल्या जावं तुजे विचार दुसऱ्या मेरेन पावल्यात? ना आतां सुमार एक वरस मायज जालें न्ही, तियात्र सारकेंच बंद पडल्या. सो तशें आमचें कोणा लागीं म्हजें उलोवप जावंक ना. पूण ह्या फुडें वय आमी केन्ना पळय तूं खंयच्या डायरेक्टरा वा रायटरा अंडर काम करताय पण तुवें तुजे एक्सपिरियन्स तुजे थॉट्स तुवें ऑलवेज सदांच सांगूं येता आनी सदांच ज्या डायरेक्टरा लागीं बऱ्यो हांवें काम केलां पळय दे हॅव ऑलवेज वेलकम हे सजेशन्स आनी तशेंच जावपाक जाय. सगल्यांनी बरोबरी मेळोन लोकांक कितें तरी नवें कितें तरी बरें दाखोवंक जाय. तुका केन्ना तरी दिसलां की आपणें स्वताचो असो तियात्र पालकार हाडचो, लोकांक दाखोवचो, गांवांत करचो? ना हांव सामको नवो कलाकार एक्चुली. म्हजें दारूच तियात्र हांवें एक्टींग केलां. सो आजून पासून म्हज्या मनांत हें कांय ना. पूण तुवें कांतारां बरोवपाचो प्रयत्न केला. वय आतां तुवें एक म्हटलां. हय हांवें म्हणलां पळय आतां तें म्हजें पयलेंच कांतार हांवें प्रेयर सॉंग कशें तें. आतां ह्या फुडें आनीक हांव ट्राय करतलों बरोवपाक पळय. स्पेशली लॉकडावनाच्या टायमार हो टायम आमी ह्या खातीर उजार करपाक जाय की बाबा कितें कांतारां बरोवंक जाता जाल्यार कितें मनान आहा पळय तें पेनान बरोवन काडपाचें. आतां वेनिडाचो तियात्र जो तूं तियात्र न्हेसला, ह्या तियात्राचे गांवांनी जायते कडेन प्रयोग जाल्यात. पूण खंयचेच सुवातेर ह्या तियात्राक उप्पोट प्रतिसाद मेवला, चड लोकांनी वाखाणला. GVN आमी GVNान आमी 2 शो केल्या पळय तातूंत आमकां खूब लोक येतो. तशेंच आमच्या गांवांत कोलवाळे आमी शो केला पळय तेन्नाय खूब लोक येतो पळय. आनी थंय तियात्राची स्टोरी एकदम बरी आहली. लास्ट पड्ड्याक सारकें सस्पेन्स रिवील जाता. स्टोरी एकदम बरी आहली. लोकांक एकदम आवडली स्टोरी. आतां ह्या फुडें वेनिडाचे कितें तरी नवो तियात्रा पासत प्रयत्न आसात? हांव नकळो हांवें तशें ताका विचारूंक ना. पूण आतां लॉकडावना खातीर सगळें बंद पडलां न्ही सो आमी नकळो आतां कशें कितें पळय तें. पूण हांव जाणो की खुबशे तियात्रिस्ट तियात्र बरयता आसतले, नवीं कांतारां घडोवन हाडटा आसतले. हांवें म्हणलां पळय तशें की आमकां हो होमवर्क टायम. आमी जी कला आमकां आहा पळय ती आमी उजार करून आमचो समलो होमवर्क करून रेडी रावपाक जाय. कित्याक मागीर वय आनी तुका उमळशीक आसा, तुकाय उमळशीक आसा आसतली की नवो हो पॅन्डेमीक बंद जालो की नव्या तियात्रांत उडी मारची? वय कितें जालां की 2-3 फावटी अशें जालां की तियात्र सुरूच जातले कशें
जानेवारीन बाब आमकां दिसलें न्ही की जातलें सुरू म्हणून हें आनी पोत्तून केसीस वाडल्यो आनी पोत्तून बंद जालें. सो हांव जाणो की हें आमचेर आयलां पळय हें दुयेंस तें रोखडेंच जातलें कवर आनी तियात्र पोत्तून सुरू जातलें म्हूण म्हाका खात्री आहा. आनी तेन्ना आमी सामके गोंयकार तियात्रिस्ट सगळे शायन जातले म्हूण जाणो. हांव मागता आमी देवा. आमी पळयतात आनी तियात्रांनी जायते फावटी जी कॉमर्शियल तियात्र जातात तातूंत जी कॉमेडी आसता, विनोद आसतात ते चडशे आमकां रस्त्याचेर दिश्टी पडटात. पूण ज्या तियात्रांनी तूं न्हेसला ह्या तियात्रांनी जी कॉमेडी आसली ती चडशी पार्टी नासली. हो वेगळोसार जावं हे अनुभव तुवें अनुभवल्यात? वय आतां जें कॉम्पिटिशन तियात्र आसता पळय त्या कॉम्पिटिशन तियात्रान कॉमेडी हॅज टू बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. सो हें एका रायटराक एका डायरेक्टराक हो चॅलेंज. पूण हांवें पयलां बाब मिलाग्रीस कार्नेरो हाणें एकदम बरो कॉमेडी आपणाच्या स्क्रिप्टान हाडलेली. तशेंच दुसऱ्या तियात्रांनी पासून हांवें पयलां की कॉमेडी ही स्क्रिप्टार वो स्क्रिप्टाच्या भायर एक कॉमेडी सिनांतल्यान एकदम बरी हाडपाक हाका टायमिंगाची एकदम गरज आनी तुजी कॉमेडी सामकी फ्रेश आसपाक जाय आनी सगळें तुज्या टायमिंगाचेर डिपेंड आसता. आतां तुज्या हातान एक रोल पडलो, ताची तयारी करूंक तुका कितले दीस लागतात? एक वीक तरी लागतलो म्हाका स्क्रिप्ट बाय ती करपाक. आतां चडशे आमी पळयतात की आमचे जे डायरेक्टर जावं ज्या डायरेक्टरांक तूं न्हेसला तांच्या कडल्यान कितले पासून डायरेक्शन मेवता वो तुवें तुजें स्वताचें घालचें पडटा? ना 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 हांव म्हणटलो आसलो म्हाका स्टेज फावो जाली डायरेक्टर बाब मिलाग्रीस कार्नेरो हाच्या पासून ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो, खूब एनकरेज केलो तियात्रान रोल करपाक. हांव आयज माचयेर नाचूंक पावलो, एक्ट करूंक पावलो तो बाब मिलाग्रीस कार्नेरा पासून. तशेंच बाय वेनिडा, जो दे सालिगांव हांच्यांनी म्हाका खूब डायरेक्शनान खूब हेल्प केला एक्टिंगाक. सो डायरेक्टर एकदम तुका सपोर्ट करतात आनी हेल्प करतात तूं एक बरो रोल करच्याक, तुका सारके गायड करतात. अदी करून एका नव्या कलाकाराक स्टेजीर कसो उबो रावचो, कसो ब्लॉकिंग कशें करचें सिनाचें, ही सगळी आमकां एकदम बरी शिकवण दिल्ली आहा. ऑलरेडी आमी पळयतात की जायते फावटी तियात्राच्या सेटिंगाक डायरेक्टर भर दिता की हें सेटींग हे भाशेन जावंक जाय. हाचेर तुजें मत कितें आसा? पळय कित्याक डायरेक्टराक आपणाच्या मनान एक सीन सारकी फिट केल्ली आसा आनी तो सिनाचो तसो आउटपूट येवपाक ती सीन तशीच जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें सारकें. कित्याक डायरेक्टर इज द मेन पर्सन ऑफ द तियात्र. He knows in what position, what setting तें सीन सगळ्याकीन इम्पॅक्टफूल जातलें पळय. सो हें सारकें डायरेक्टराक आपणाक कशी सीन जाय पळय तशीच जावपाक म्हाका दिसता. खरेंच ऑलरेडी थोडो वेळ आमी सांगातान रावले, थोडी भोव तियात्राचेर भासाभास केली, तुजे थोडे अनुभव आमी लोकां मुखार हाडले. कार्यावळ सोंपयता आसतनाच एक धाकटोसो तुजे बरोबर जे एक्टिंग करतात तांकां एक संदेश. सगळे म्हणजे कोण एक्टर्स आहा पळय तांचे लागीं हांव उलयतां, मॅसेज पाकोत्तां. हांव म्हणटलो आसलो सगल्यांक की आयज काल आमी सगळीं घरान आहा, एक एकलो आमी घरान आहा आनी घरान रावल्या उपरांत मन उचामळ जाता. आमी पळयताले की थोड्यांची कामां सारकीं नात, भुरगीं घरान आहात, भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक मेळना. पूण ह्या वेळार आमी निराशी जावची न्ही. आनी हांव म्हणटलो आसलो आमी आतां चडशे कितें करता की मॅसेजीचेर उलयता, वॉट्सॅपाचेर उलयता एकामेका लागीं. हें म्हाका दिसता सारकें न्ही. आमी एकामेकाक फोन करूंक जाय, एकामेका लागीं उलोवंक जाय.
तुवें तुज्या इश्टाक तुज्या फॅमिलीक फोन मार उलय आवाज आयकता आनी हातून तुका एकदम बरें दिसतलें तशेंच तुज्या फॅमिलीक तुज्या फ्रेंडांक बरें दिसतलें तुजो आवाज आयकून आमी एक एकलीं घरान आहा बोन आहा पूण ह्या पासत आमी निराशी जावची न्ही म्हणून हांव म्हणटलो आहा की सोशियल मिडिया इज गूड इट इज इम्पॉर्टंट बट तूं तुज्या फ्रेंड्स आनी तुज्या इश्टां लागीं तुज्या फॅमिली लागीं तूं डायरेक्ट कनेक्शन दवरपाक तुवें मॅसेजीचेर ओर सोशियल मिडियाचेर कनेक्शनां दवरच्याक तुवें लायव्ह कनेक्शन दवरलेलें एकदम गरजेचें कित्याक एक एकलो आमी घरान भोंवन आसा आमकां एकामेकाचो हुस्को या एकामेकाचो आवाज आयकून आमकां एकामेकाक आमी धीर दिवपाचो खरेंच ऑलरेडी तुजे विचार तुवें परगट केले आनी खरेंच आमी एकामेकाक आवाज आयकून तोंडान उलोवन हे दुसऱ्याची खबर घेवची तुवें म्हाका तुजो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव बरें सगल्या गोंयकारांक थँक्यू आनी इतल्यानूच ऑलरेडी लोबो फर्नांडीस हाच्या सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेस गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड